शेल्डेचे तळयेन साठोवन उरिल्ले गाळ काडपाक बेगीनूच सुरवात करतले। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले। कुडचडेच्या शेल्डे वाठारांतल्यान 3 तळयांची उदका स्त्रोत खाते आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पळोवणी केली। ह्या वेळार दोनूय खात्यांचे मंत्री हाजीर आशिल्ले। ह्या 3 तळयांनी नाका जाल्लो कोयर सांचून उरला। फुडल्या 2 वर्सां भितर नंदा तळयेचे सोबितीकरण करतले अशें उतर उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें। हांव बाब काबरालाक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा, कारण म्हजे वयली एक जबाबदारी ताणें म्हजे नजरे काडून दिली की हे नंदा तळें जें आसा पळय, लेक जें आसा पळय न्ही, हें डेवलप करपाक जाय अशें म्हणून म्हाका सांगन दिसता वीथ माय ऑल ऑफिसर्स की वी आर कमिटेड। काबरा हांव उतर दिता की हें तळें जें आसा पळय मुखावेल्या 2 वर्सां भितर आमी तें बांदून घेतलें। परमनंट स्टोरेज जी आसा उदकाची ती हांगसर उरतली, हाचें ब्युटिफिकेशन करतले आनी जे कोणी शेतकारी आसा ज्यांची जमीन एखादी शेतांत गेल्ली आमच्या तळ्यांत गेल्ली आसा त्या शेतकाऱ्यांक कितें कॉम्पेन्सेशन दिवपा संबंधी आमी विचार करता आनी करून दितले। इतलें हांव सांगून अशे प्रकारची बॉडी आनी पयलें जर जायत ही वॉटर बॉडी जी आसा पळय न्ही, दीस कूड बी परहॅप्स द बिगेस्ट वॉटर बॉडी इन द स्टेट। म्हाका दिसना की हेज्या मोठ्यान तळें जावं शकता। करंबळे तळें जें आसा तें तळें सुद्दां ल्हान जातलें, पूण ताज्या पेक्षा मोठें नंदा लेक जें आसा पळय न्ही तें ताज्या पेक्षा मोठें तळें जावंक शकता अशें म्हाका दिसता। आनीक तें करपा संबंदी त्या सांबाळपा संबंधी जी कळकळ बाब काबराला कडेन आसा ते कळकळीक साथ दिवन हांव अशें म्हणून की वील डू इट, आमी करुया तें। शेल्डे जें आसा पळय न्ही ताचें डिसिल्डिंग काम आमी एक मुखावेले 2 दिसां सुरू करतात। 15 ऑगस्टाक जे एक नवीन संकल्पना घेवन आमचे नरेंद्र मोदीजी हांणी आमकां सगळ्यांक म्हणजे सगळ्या राष्ट्राक उलो मारिल्लो आसा की अमृत सरोवर अशें म्हणून। आनी तांणी मुजरतच फाल्यां 15 ऑगस्टाक जो आमचे हेजो दीस आसा सेलिब्रेशनाचो ते आसा अशें म्हणिल्लें आसा की त्या परिसरांतलो जो स्वातंत्र्य सैनीक आसा त्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या हातांतल्यान थंय झेंडावंदन जावचें